सुमेशसांग प्रणाम. कार्मेल किरण मिडियाच्या या विशेष अंकट्यात तुमकां सुमेशसांग मोगाचो येवकार मागता. हांव मेल्विरा रॉड्रिगस परत तुमकां सुमेशसांग एका नव्या सदकाची वळख करून दिवच्याक कशी व्हरता. हांवें रिसेंटली एक व्हिडिओ पळयल्ले. त्या व्हिडिओंत एकलो व्यक्ती 17 म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट प्ले करनासलो. हे व्हिडिओ पळोवन हें कशें साध्य म्हणलें सवाल म्हाका दोस्ताले आनी त्या व्यक्तीक आयच्या ह्या अंकट्यार तुमकां सुमेशसांग वळख करून दिवंक हांव कशी व्हरतां. Wamanjur Firgajiso, Kirtan Mascarenas. Hello, Kirtan. Hello. Kosa asai? Good. First of all, hearty congratulations to you. Balkajilचे आशीर्वाद हांव तुजेर मागता. Thank you. आमचे समोर आसा कीर्तन आनी कीर्तन मंगळुरांतलो पयलो, कर्नाटकांतलो पयलो, इंडियांतलो दुसरो आनी एशियांतलो चवथो वन बँड मॅन म्हणून वाडला. तुका आतां कीर्तन म्हणचे की वन बँड मॅन म्हणचे? दोन्ही जाता. म्हाका गोत्ता अशे प्रमाणे तूं एक इंजिनियरींग स्टुडंट आनी एथिकल हॅकर म्हणून आयकलां हांवें. बट वाय म्युजीक? म्युजीक कालांगी म्हळ्यार म्हाका पयलींतोन लायक पदां आयकून संवय आनी म्हाका वजंत्रांक खेळणं म्हाका लायक सुरू केल्लें हांव एक 7th स्टँडर्ड आसतना. 7th स्टँडर्डान म्हाका मम्मीन एक किबोर्ड हाडून दिल्लो हांव ल्हान आसतना. तशें म्हाका किबोर्ड खेळणं संवय जाली. मागीर इगर्जींत हांवें 2 वर्स किबोर्ड खेळ्ळो एक 9th आनी 10th जाताना. मागीर 10th जाल्ल्या उपरांत म्हाका मम्मान म्हणलें तूं गिटार शीक म्हणून. तशें म्हाका गिटार शिकोवंक मन नासलें बट तरी हांवें लायक करिजीत पडलें. मागीर ड्रम्स म्हाका शिकोवंक मस्त मन आहलें. गिटार आनी ड्रम्स ओट्टूक शिकलो. मागीर तशें म्हाका दुसरें लायक इन्स्ट्रुमेंट्स पुरो शिकोवंक म्हाका मन आयलें. ओके, तर तुका 7व्या क्लासींतान म्युजिका वयर इंट्रस्ट न्ही गे. आतां पयलें तुवें आमच्या सर भिक्षकांक तुजी मोठ्यान वळख करून दिवचें. ओके, हांव कीर्तन विनय मस्करेनस म्हणून हांवें आतां फायनल इयर इंजिनियरींग शिकोवन आसा सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजांत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी मशीन लर्निंग हो म्हजो कोर्स. आनी हांव म्हळ्यार करंटली आतां मंगळुरांत पयलो वन मॅन बँड म्हणून आतां नवाड्डीक जाला. सो हें म्हजें मोठें एक इंट्रोडक्शन. तुका आतां फस्ट 7th स्टँडर्डान म्युजिकल इंट्रस्ट आयलें. म्हाका आतां गोत्ता अशे प्रमाणे तूं एक 30+ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट प्ले करताय. हाव इट इज पॉसिबल? तें कशें गे म्हळ्यार हांवें एक इंस्टाग्रामार रील पळयलें. एकलो मनीस मस्त वजंत्रां काणयोन पुरा ताचें मसल मेमरी पुरा यूज करन प्रॅक्टीस पुरा करन आपाबिंत प्ले करता. आनी तें पुरा इन्स्ट्रुमेंट्स आपले कॉर्डिनेशन इल्लें बोंग जालें म्हाका फस्ट पळयतना यो कशें बा खेळटा म्हणून. मागीर हांवें तें करून पळयलें. मागीर कळ्ळें ओके हें एक सिक्वेन्सार येता म्हणून. तें सिक्वेन्स म्हाका कळ्ळें आनी तें हांवें प्रॅक्टीस केलें आनी आतां तुमच्या मुखार हांव लायक वन मॅन बँड जावन आतां नवाड्डीक जाला. ओके, व्हेरी नायस. तुजी स्टोरी आयकताना म्हाका आनीक इंट्रस्टींग क्वेश्चन्स येवन तात. आतां 17 इन्स्ट्रुमेंट ओट्टूक प्ले करचे, ताचे वयर तूं गायन करता म्हणटा आसतना तुवें तुजें ब्रेन जावन दी मसल जावन दी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तुवें यूज करचें पडटा. तूं कशें बॅलन्स करताय? लायक एक बीट मिस जाल्यार एक 2 चुकता खाले मनीस जाता. एक कशें? एक्चुली कालंगी म्हळ्यार हांवें आतां जस्ट एक सिक्वेन्स म्हणलें पळय. तें सिक्वेन्स आतां चिंत्या आतां एक फस्ट बिटाक हांवें ड्रम वजयचे. मागीर हांवें फस्ट आतां बेस ड्रम जावन दी, मागीर नेक्स्ट स्नेर ड्रम जावन दी, मागीर हाय हॅट जावन दी, मागीर हें क्रॅश जावन दी. तशें पुरा एक इन्स्ट्रुमेंट वाजोवन तें एक रिदम आसता. तें रिदम हांवें ओट्टूक एक सिक्वेन्सार खेळणं. खंयच्या आतां रिदमाक हांवें केदाळा खंयचे पार्ट हांवें सिंग करीचे तें पुरा म्हाका लायक कॉर्डिनेशन विथ प्रॅक्टीस जाता. सो प्रॅक्टीस करून म्हाका एक इतलें पुरो अचीव करूंक जालें साध्य.
आता आम्ही युजली सांगता प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणून आणि तुझे साधन पळयतना प्रॅक्टिस इज मस्ट जायचे ताका आणि ते 17 इन्स्ट्रुमेंट वन एट अ टायम प्ले करचे इट इज नॉट इजी कितलो वेळ तू प्रॅक्टिस करता डेली प्रॅक्टिस करता या तुझे बिगिनिंग डेज आर तुझे प्रॅक्टिस टायम कशें आसले ॲक्च्युली हांवें प्रॅक्टीस केल्लें तितलें ना हांवें तें स्टार्टींग वन मॅन बँड बिल्ड जाताना म्हाका भोगलें की लायक ऑलरेडी म्हाका तें पुरा लायक मेजरमेंट्स पुरा काडिल्ले कितले हांवें लायक दोरी तें शिरकयचे कान कितें कितले बांदीचे तें पुरा म्हाका लायक एक आयडिया कळ्ळी मागीर कान जालें की आपा बीन हांवें तें फस्ट वन मॅन बँड म्हज्या खांद्या घाल्ल्या उपरांत हांवें फस्ट सॉंग सिंग केल्लें परफेक्ट म्हणून एडी शिरनाचें सो तें परफेक्टली आयलें ऑलमोस्ट परफेक्टली म्हणून न्ही ऑलमोस्ट सो सादारण एक जालें सो म्हाका ते दळात एक सॉंग प्ले करूंक भोगलें आनी ते ऑलरेडी म्हजे मसल मेमरी एडजस्ट जालें सकयल इन्स्ट्रुमेंट्सा ओटूक आता तू प्रॅक्टिस करताना तू मस्तपटी फेल जावन आसूंक पुरो तुका केदाळ मनी बोग लागी हे नाका आहले म्हाका 17 इन्स्ट्रुमेंट नाका आहले एकच पुरो आहले म्हणून तेला कशें मनी बोग लागी लायक युजली आमची भुरगीं काले करतात म्हळ्यार तांच्या लायफार एक धाकटे फेलियर आयल्यार तांचे नेगेटीव आसता डिसिजन तुका काले भोगता फेलियरा विशयान तूं आतां फेलियरांतल्यान सक्सेसा येवन पावलय ताच्या विशयान तूं कितें सांग खुशी वाटताय ॲक्च्युली कालिंगी म्हळ्यार इनिशियली म्हाका स्टार्टिंगार फॅमिली इल्ले सपोर्ट दिवना आहले बट चड सपोर्ट दिवना म्हाका स्टार्टिंगाक कित्याक म्हळ्यार तांकां गोतून येतलें आयडिया येनातले तांकां यो अशें करता म्हणून सो तांकां एक फावटी एक आयडिया कळ्ळें की हांव आतां इतले बरे इन्स्ट्रुमेंट्स हांव एकच फावटी घालून खेळटा ते एक फावटी बेज तांकां एक कळ्ळें बेज म्हळ्यार ते हांवें स्टार्टिंगाचें स्केलिटन तें कशें पुरा घालचें तें पुरा इन्स्ट्रुमेंट्स पुरा एक टायपाचें एक सेटअप तें दाखयल्या उपरांत तांकां एक धैर्य आयलें सो धैर्य आयल्या उपरांत लायक स्टार्टिंगान ताणें विचारलें हें तुका एक्चुअली यूज आसा गे म्हणून म्हाका हांवें सांगलें तें कित्याक म्हळ्यार युजली तें कोणेंनी पळोवं ना आज मुसोर आनी केल्लें बारी अप्रूप आनी अशें करचें म्हळ्यार व्हेरी रेर आनी इंडियान केल्लें म्हळ्यार एकल्या जाणान मात्र तें ग्लॅडसन पिटर म्हणून तो मुंबयंत आसता तो म्हजो रोल मॉडल एक्चुअली सो ताचें पळोवन हांवें इल्ली आयडिया ताची कॉपी केली आनी एकलो इंटरनॅशनल आयडिया ताणें अशेंत केल्लें एकलो मनीस इंटरनॅशनलान ती आसा ताचे आनी हाची आयडिया हांवें कॉपी करन आनी थोडे इन्स्ट्रुमेंट्स हांवें ॲड करन हांवें अशेंत एक सेटअप करन मामीन फस्ट म्हणलें हें पुरा डावट म्हाका जावचें तूं जाता की ना गी म्हाकाय गोतू ना बट तूं ट्राय कर म्हणलें तें एक ट्राय करचें एक काल म्हणटात एक मामातोन एक सोप दायलें सो एक ट्राय करया म्हणून बघलें सो ट्राय केलें आनी आतां अशें हांव येता म्हणून म्हाकाय गोतू ना तुमच्या मुखार ओके तू आतां तुका फॅमिली सपोर्ट स्टार्टिंगार इल्लो उणें आहलो म्हळें आतां कशें आसा फॅमिली सपोर्ट आतां तूं यू आर अ सक्सेसफूल पर्सन आतां भरपूर आतां इसारूंकूच ना खंय इशीन तिशीन गेल्यार धर रे ओडना रे कार व्हरनोस रे ओडना तुका कार दिता बायक दिता परत दिता तशें कोणी अशें रेकॉग्नायज करतना खुशी जाता की वे मस्त खुशी जाता म्हळ्यार एक फावटी हांव अशेंत एका रेस्पेरा कोणाक गेल्लो हांवें म्हज्या एकल्या फ्रेंडा कडेन विचारलें आमी ओट्टूक या अशेंत आमी एक ज्यूस हाडया म्हणून ओपन बारांत तशें ओपन बारांत येताना हांवें चिंतलें त्या बारटेंडरान विचारलें तुका खाल्लें बियर जाय रे ना बियर न्ही म्हाका म्हणलें हांवें जस्ट एक ज्यूस जाय म्हणून फस्ट कितें म्हळ्यार ज्यूस म्हळ्यार म्हज्या फ्रेंडा जाय आसलें एक्चुली ज्यूस बट विशय कालिंगी म्हळ्यार तें रेस्पेर पुरो मूग धाडलें पुरा कासाराचें फंक्शन पुरो जाल्लें आनी एट दी एंड एकलो तो बारटेंडर म्हणलो तूं हांव तुजो फॉलोवर जाल्ल्यान हांव तुका ज्यूस दिता म्हणून तशें एट दी एंड ताणें म्हाका ज्यूस दिल्लें लायक ताका म्हजी वळख आहली आनी तो म्हाका इंस्टाग्रामार फॉलो करतालो सो ते एक म्हाका खुशी जाली सो एडवांटेज आसा न्ही हिंगी तुका इंस्टाग्रामार मस्त जाण फॉलोवर्स आसात आनी तुजे विडियोज हांव पळोवंत आसता बारी बरे जातात ते विडियोज करचे पयलीं कशें तूं प्रॅक्टीस करताय की या पर्टिक्युलर सॉंग येत ते सिलेक्ट करी जे म्हणून या कोणाचें इन्स्पिरेशन तुका घेताय एक्चुली प्रॅक्टीस करी जे म्हणून ना म्हणून चिंता कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक फावटी पद कळ्ळ्या उपरांत आपा बीन म्हजे हात पांय पुरा ते सेट जातात त्या पदाक आतां चिंत आतां बायला पद सिंग करी जे आनी बायला पद करी जे ते बायला बीट रिदम ते म्हज्या हाताक आनी पांयांक ते सेट जाता आपा बीन सो तशें जाल्या उपरांत लायक म्हाका एक नॅक कळटा ओके हें पदाक हांवें अशें पुरा हें सिक्वन्स केळचें म्हणून सो तेंत सिक्वन्स केल्यार म्हाका एक विडियो कंप्लीट जाता म्हजी ओके म्हाका गोत तशें प्रमाणे तुवें तुज्या कॉलेजीर परफॉर्म केला आनी दुसरे कडेन केलाय परफॉर्म कशें जाता परफॉर्म करतना या तुका फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी खंय परफॉर्म करूंक स्टेजीर
फस्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हज्या कॉलेजींत सो कॉलेजींत म्हाका फस्ट हें रेकॉग्नायज केल्लें आमच्या डिपार्टमेंटांत आनी हांव एक्चुली डिपार्टमेंटाचो प्रेसिडेंट जाल्ल्यान म्हाका लायक जाणां मस्त सपोर्टीव आहली सो मस्त जाणां म्हाका लायक वन मॅन बँडांतून लायक रेकॉग्नायज केल्यांत आनी अशें म्हाका मस्त इन्स्ट्रुमेंट्स खेळटा म्हणून तांकां फस्टाक गोतून नासलें मागीर तांणी पळयले उपरांत तांकां एक भोगलें की ओके आमच्यांत इतलो टॅलंटून मनीस आसा म्हणून तांकां एक कळ्ळें तशें. ओके, आतां तूं 4th इयर इंजिनियरींग स्टुडंट, तूं कशें तुजे स्टडीज आनी तुजें म्युजीक आनी अदर टॅलंट्स बॅलन्स करताय? सो फस्ट ऑफ ऑल हांवें सांगचें कालिंगी म्हळ्यार स्टडीज मेनली आतां हांवें शिकचें AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड मशीन लर्निंग तातूंत कालिंगी म्हळ्यार बेस्ड ऑन AI पुरो शिकयतात आनी हातूंत हांवें मॅनेज कशें करचें म्हळ्यार सकाळीं सांजेर कॉलेज आसता म्हणया सो 3 वर्सां आय मीन लायक अरावंड 3.5 years सो तशें हांवें फूल कॉलेज लायफ बॅलन्स केलां. हें रिसेंटली हांवें जस्ट वन मॅन बँड स्टार्ट करून एक 1 year जाल्लो मात्र सो 3.5 वर्सां जालीं. सो 3.5 वर्सांत हांवें काल केलें म्हळ्यार सकाळीं तो संजेर कॉलेज आहली संजेर उपरांत हांव वन मॅन बँड काण घेवन आपबींत पदां आयकून सॉंग्स आवटूक केळना आहलो सो तशें म्हाका लायक कॉलेज लायफ आनी म्युजीक लायफ ओट्टूक म्हाका बॅलन्स करूंक सादी जालें. ओके, आतां तूं 32 म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट प्ले करताय न्ही, केदाळ शिकलो इतली 32 इंस्ट्रुमेंट? यू आर जस्ट 21 न्ही, 21 इयर्साक तूं 32 म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट प्ले करताय म्हळ्यार इट इज अ जस्ट ग्रेट थिंग. कशें शिकलोय, केदाळ शिकलोय? एक्चुली हांवें पयलीं सांगले प्रकार हांव 7th आसतना म्हाका फस्ट कीबोर्ड हाडून दिलें म्हज्या मम्मीन. सो कीबोर्ड हाडून दिल्ल्या उपरांत मागीर हांवें म्हजें बेज जावन काण गेलें कीबोर्ड ड्रम्स आनी गिटार 10th. मागीर तें बेज इंस्ट्रुमेंट्स हांवें यूज करून उरलें पुरो इंस्ट्रुमेंट्स हांव युट्यूबान शिकलो. म्हाका लायक टिचर कोणी नासली शिकोवंक. टिचर आहल्यारी बट म्हाका लायक तितलें एफेक्टीव भोगूं ना बट हांवें जावन लायक एक फ्रिडम एक हांवें चूज केलें कित्याक म्हाका जाय जाल्यार बरी म्हाका एक वाट्यांत म्हाका एक शिकचे बरी एक सादी जालें युट्यूबान म्हळ्यार. आतां इफ आतां टिचरी कडेन गेलो टिचर आतां सांगता तूं अशें कर तूं तशें कर म्हळ्यार एक आतां गायड करता वय गायड करचें वय करेक्ट बट लायक आतां तूं तशेंच कर म्हूण सांगल्यार म्हाका तें म्हाकाय जायना सो ते आनी एक विशय. सो हांवें कालें म्हूण चिंतलें म्हळ्यार एक फ्रिडम एक आसा जे एक म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट शिकतना सो फ्रिडम आहल्यार कालिंग करयत. आतां आमचे मदें मुस्त जाणां युवा जाणां आसात, मुस्त जाणां म्युजीक म्हळ्यार बारीक, तेल्या युवा जाणां तूं कितें सांगूंक कशी व्हरताय? फस्ट ऑफ ऑल तांकां हांव चड सांगिना, तांच्या पेरंट्सांक सांगता कित्याक म्हळ्यार तांच्या पेरंट्सांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिवचें. फस्ट ऑफ ऑल म्हाका पेरंट्सांनी मस्त पाठिंबो दिला, म्हाका मस्त सपोर्टी दिला आनी म्हाका मस्त काल म्हणटात जायल्लीं पुरा एक थिंग्स म्हाका लायक बाय करून दिल्यात. इट मायट बी कीबोर्ड, इट मायट बी एनी टायप ऑफ इंस्ट्रुमेंट तांणी म्हाका बाय करून दिला. सो तशें म्हाका मस्त सपोर्ट दिवन तात. सो मेनली पेरंट्सांक सांगचें तांणी खंयच्याय हात घाल्यार म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्साक तांकां क्लासीसाक धाडा ना म्हणना बट तांकां एक फ्रिडम दिया तांकां ते शिकोवंक सो दॅट तांकां एक टायपाचें एक तांचेत एक पाथ तांणी बिल्ड करून वचत सो दॅट दे कॅन रीच अ पर्टिक्युलर गोल. आज तुजे वाटो तुजो फ्रेंड आयला हांगासर, म्हाका बघता तुका फ्रेंड्साचो सपोर्ट मस्त आसा, सपोर्ट करतात गे फ्रेंड्स? एक्चुली म्हाका मस्त सपोर्ट करतात फ्रेंड्सूच म्हाका सपोर्ट करचे. तांणी म्हाका लायक तांणी एक्चुली सांगियत बॅकबोन म्हजी मम्मी मागीर पुरा म्हजी फॅमिली एंड फ्रेंड्स कन्सिडर करचें. मेनली फ्रेंड्स कालिंगी म्हळ्यार म्हाका खंय म्हणी आतां इंटरव्यूक आतां अशें भायर वचून म्हाका आनी इव्हेंट्स पुरो आहल्यार म्हाका सांगात दिवचे तरी दोग फ्रेंड्स म्हणून सांगूंक जाय. तांणी बाबा म्हूण येत एकलो फ्रिस्टन आनी क्रेग म्हूण येत तांणी खंय गेल्यार म्हाका लायक सांगात दितात खंय भायर इव्हेंट्स पुरो आहल्यार सो तांणी म्हजे सांगातात आसतात. सो लायक तांणी म्हाका आतां एक चुरी आतां इशीन तिशीन जालें वन मॅन बँड काले म्हणी आतां दोरी सुटली दोरी काट जाली त्या वेळार काले म्हणी फिक्स करून दितात तोले लायक तांचें टॅलंट आसता. सो मस्त तांणी म्हाका लायक सपोर्ट दिला आनी मुखार दितलें म्हणून गोत्ता. सो तूं आतां ऑलरेडी कर्नाटकाचो फर्स्ट, इंडियाचो सेकंड आनी एशियाचो 4th वन मॅन बँड. सो वॉट्स नेक्स्ट, वॉट्स युअर फ्युचर प्लॅन्स इन म्युजीक?
इन म्युजीक हांवें पर्टिक्युलरली सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका रिसंटली एक काम मेळ्ळें बँगलोरांत सो जस्ट काल मेळ्ळें मात म्हाका हांव अशेंत फेस्टाक म्हणून भायर गेलो म्हज्या फ्रेंडाची कॉलेजीक अशेंत फेस्ट आहलें सो थंय भायर गेलो अशेंत ताचे वटेन भोवया म्हणून थंय हांव म्हजो एकलो फ्रेंड म्हणटा फोन करून अरे तूं सिलेक्ट जालें रे कंपनीक तूं एक्सेप्ट करता रे ऑफर लेटर खंय म्हाका एक पुढच्या बोगलें येवं खालें म्हणटा वा म्हणून मागीर कंपनीचें नांव सांगलें म्हाका खुशी जाली मागीर ईमेल उक्तें केलें एक 200 जाणांत एक 100 जाण मात सिलेक्ट जालीं तातूंत एकलो हांव आहलो सो लायक म्हाका रोल आसचें आतां iOS डेवलपर म्हणून लायक हांवें शिकलो AIML म्हणजे पॅशन सायबर सिक्युरिटी बट हांवें काम करचें iOS डेवलपर सो तशें लायक ते सिक्वेन्स हांव फॉलो करून एट दी एंड आतां म्युजिकांत हांव येता ना म्हणना आतां कामाक गेल्यार म्युजीक म्हजें एक पॅशन जावन कान घेता आनी मेन पॅशन म्हजें टॅक्निकल म्हळ्यार मेनली iOS डेवलप करचें मागीर iOS लायक डेवलपर तें रोल हांवें लायक एचीव केल्या उपरांत आतां लायक म्हाका मस्त लायक इव्हेंट्स पुराय येतात लायक पयर दायज वर्ल्डांत आयलो न्ही सो तशें म्हाका इव्हेंट्स पुराय येवंत आसात फोना पुराय येवंत आसात सो आतां इल्लो बिजी जालो की म्हाका आतां बँगलोर इशीन तिशीन म्हणल्यार वचून वयर सकयल जावंक इल्लेशें भोंग जाता बट आतां काम आयल्या उपरांत आतां सगळें वन मॅन बँड व्हरूंक जायना बँगलोर सो आतां गिटार मात व्हरचें म्हण चिंतलां कित्याक म्हळ्यार हांव म्युजीक सोडना खंयचेय कामाक गेल्यार सो म्युजीक इज द हॉबी म्हूण काण घेता हांव तशें ओके लास्ट क्वेश्चन आतां तूं 32 म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट प्ले करताय वीच इज युअर फेवरेट फेवरेट आय से इट इज ड्रम्स कित्याक म्हळ्यार म्हाका बोडोंक मस्त आशा ड्रम्स बोडोंक मस्त आशा आनी कित्याक म्हळ्यार आतां चिंत्या आतां एका म्युजिशना वयर राग आयल्यार आतां हें खाला म्हणटात आतां राग आयल्यार चिंत्या हांव गिटारिस्टान रागान स्ट्रम केल्यार स्ट्रिंगां कट जातात तांकां जोर बडयल्यार कांय जायना ड्रम उरता एक सादारण उसर तशें तुजें फेवरेट म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट ड्रम्स जाय तर कीर्तन तुज्या फुडाराक सर बरें मागता बाळकाजीची आशिर्वादा तुजेर मागता थँक्स फॉर जॉयनिंग जाय तर विक्षकानो कसो बोगलो आयचो अंगठो तुमकां रुसलो जाल्यार कमेंट सेक्शनार तिळसूंक विसरा नाकात आयचे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सांक फॅमिलीक शेअर करा आनी कार्मेल किरण पळयते रावा देव बरें करूं